मीटर आता 6.5 मीटर रोड एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी असा हांगा दाखयला तेंच्यांनी कितलो 15 मीटर 15 मीटर आसा हां 6.5 मीटर आता कितलो 6.5 मीटर आता फुडें बरोबर फुडें सगळ्याक सेम आसतो तो 3.5 मीटर राजू बदू फुड्यान घाल नाका भाई 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 तू मदलो उड मरे आमी साथी सेंटर ऑफ द रोड 115 आसा हे करपाक आता खंयचोय नॉर्मल प्रोजेक्ट करता जाल्यार ताका 12 मीटर वचपाक जाय ना 15 मीटर वचपाक 15 मीटर फक्त सेंटर रोड 7.5 जाय आणि गटर आसपाक जाय गटर रोड जो आसा तुम्ही प्रपोज रोड म्हणून दिला पळय ताका तो 15 मीटर दिला 15 मीटर तुमचो रोड 15 मीटर टोटल हायकोर्टान क्लिअरली सांगला प्रपोज मीटर प्रपोज ऑर्डर चलना 6.5 मीटर आसा ऍक्च्युअल रोड आसपाक जाय रस्तो हायकोर्ट डायरेक्शन आसा तुमचे ऍक्च्युअल रोड आसपाक जाय राव तुमचो सीटीपीनूच सांगला पळय की प्रपोज रोडाचेर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिना म्हणून तुमचे सीटीपी हायकोर्टाचे मागीर उलयता आमी मिडिया आसा मिडियान रिकॉर्डिंग काडल्या हायकोर्टाचे मागीर उलय पयलीं तुमचे सीटीपीनूच सांगला दिवंक मेळना म्हणून पण तिका फुडें मेळटा मरे तिका सर हे पॉयंट सांग त्या पॉयंटार भाई तू बुदलो बुद मरे ओय ब्रो वांगडा चड फुडें जावं नाका चड फुडें जावं नाका वांगडाच या दोगांक मेळटा ए ब्रो कोण रे आमकां तरी सायडीक राव मरे म्हाका मुद्दम पळया ह्या खुर्साक सेटबॅक बीन कांय दवरूं ना हो खुरीस जो आसा हो हांगालो लोकल देवाचो आनी ह्या खुर्साक खंय ना खंय सेटबॅक दवरप तेंचे पत्रे पळया आनी हे पत्रे पळया ते पत्रे सारके तेकल्या हो सेटबॅक सोडपाची गरज आसा बट सेटबॅक पासून सोडूं नाका म्हणल्यार हांगा बारीक लोकांची घरां पासून मात तुमी सेटबॅक सोडा पण हे आसा तांकां सेटबॅक बीन कांय लागना हो डायरेक्ट ताका डायरेक्ट हाडून पत्रे तेगेले हांगा थंय दाखोवया आमी आत्मो लेन्स आसा कोडे रे लाईन फुडें यो आनीक फुडें यो हातीन कित्याक दवरला तेगे सकयल सकयल दवर कितलो आसा 8:30 सकयल दवरी पळय सकयल दवरी आयले न्हू आयले 8 आसा 8 मीटर आणि नोट कर हिंगा गटर ना टीसीपी हॅलो अशें हें नोट कर गटर ना म्हणून ते गटर आसपाक जाय पार्ट ऑफ द रोड ही हांगा म्हाका एक सांग ही गेट आसा हांगा अप्रूव्ड आसा एज पर डीसीपी प्लॅन हा ही ओपनिंग केला मरे ही पळय 2 गेटी ओपनिंग केला देवते 1 2 गेट ही मेजर कर ही कितें ओपनिंग केला तें मेजर कर पण हिंगा नोट कर हा ड्रेनेज आसपाक जाय कंपल्सरी जाल्यार एप्रूवल दिवंक जायना
सायडीक ड्रेनेज ना दोन्ही सायडीक असं 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 रे असं 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 कुठे कुठे मर मुदलं कुठं मारतो हे ॲज पर टीसी प्लॅन आसा ही ओपनिंग अरे हे ना सेटबॅक नाही का पळय हे पळय सामके रस्त्यार गेला तरी सेटबॅकूच नाही का राजू या मग ही रोड मागची मतलब मध्ये उडून सर सर आणि हे सेटबॅक पळय मातशें सेटबॅक 365 आसा मीटर आणि सेटबॅक मेजर कर सेटबॅक मेजर करून हे पळय कितले सेटबॅकूच नाही का मेजर कर हो पळय हो पळय कन्स्ट्रक्शन रस्त्यार गेला हो व्हाईट कलर आसा तो मार्किंग आसा त्यांचे सिमेंट पडून तो मार्किंग केला सेटबॅक मेजर करू घालले ना 90 1 मीटर बसून ना 1 मीटर बसून ना हो तुम्ही पळयता आसतले हो जो आसा हो रोड मार्किंग व्हाईट हांगातल्यान 90 सेंटीमीटर म्हणजे सेटबॅकूच नाही का हो इतलो क्लोज आसा 90 सेंटीमीटर हो 90 सेंटीमीटर 1 मीटर बसून ना पायपलायन कनेक्शन वॉटर पायपलायन कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हे सगळे वचपाक जाय खंय वयतले फाल्यां रोड पडचो पडटलो हांगा परत कंप्लीटली इलिगल सरकार म्हणटा आमी सगळे प्लॅनिंग करता हें करता ते कसली प्लॅनिंग आतां हो न्यू प्रोजेक्ट हे पयलींचे हे दुसरे म्हणजे न्यू प्रोजेक्टाक तुमी आतां परमिशन बसून दिता कांयच प्लॅनिंग ना ह्या सरकाराचें अशें जाल्लें आसा आनी सरकाराच्या डिपार्टमेंटाचें अशें जाल्लें आसा की तांकां प्लॅन करपाचें ना तांकां खंय नाका ह्या दिल्ली लॉबींग सपोर्ट करपाक जाय कसोय तरी सपोर्ट करपाक जाय आनी तेकाच लागून हांगा सेटबॅक बीन कांय सोडप ना ड्रेनेज दाखोवप ना पावर वॉटर सप्लाय कनेक्टिविटी ती कशी आसा ती दाखोवप ना पावर सप्लाय कितलो मेळटलो काय ना तो दाखोवप ना गार्बेज कितलो कलेक्शन आसा काय ना गार्बेज इतले लेवलाचेर कलेक्ट करूंक शकतले काय ना हें दाखोवप ना ग्रावंड वॉटर कितें जाल्लो आसा म्हणल्यार ग्रावंड वॉटर आतां सद्याक रिपोर्ट कितें घेतलेलो आसा हो कांयच रिपोर्ट घेतलेलो ना सो हें सगळें आयज ह्या दिल्ली लॉबींग सपोर्ट करपाक ह्या व्हडले व्हडले बिल्डर लॉबींग सपोर्ट करपाक ह्या हॉटेल लॉबींग सपोर्ट करपाक लागून हो सरकार हो बीजेपीचो सरकार जो आसा हो टोटल म्हटल्यार हेंचे कडेन सरेंडर जाला सरकार सरेंडर जाला आज इतली इलिगलिटी दाखयता तुमकां की हो काल तुमकां एक रिपेरींग हॉलाची दाखयली ह्या आनी आयज ही दाखयता कितली इलिगलिटी चालू आसा ती म्हटल्यार सरकार परमिशनां दिता पण सरकाराचे डिपार्टमेंट जे आसा ते परमिशन दिता आनी तत्वांचे गजाली सीएम सांगता प्रमोद सावंत विश्वेश राणे व्हडली व्हडली भाशणां दिता आमी अशें करतले तशें करतले अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट घालता तशें हे पळय हे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लोकांक बाबड्याक सादी शाळा हेचेर दुरुस्त करपाक जायना शाळा सारकें करपाक जायना सारकी आमची जी हें आसा थिंगा फुडें मातशें घे मरे हेल्थ सेंटर आसा ही हेल्थ सेंटर सारकी रिपेर करपाक जायना आयज तुमी हांगा हेजे वयरूच SSB आसा SSBन आजून पर्यंत ते हे OT म्हणल्यार ऑपरेशन थिएटर आयज गोंयचे लोक जे आसा ते सफर करता कित्याक थंय आजून पर्यंत OT पावना मात ह्या प्रोजेक्टांक ही नाका जाल्ली परमिशन दिवपाक सगळे रेडी आसा लोकांक ते लायनीत रावचे पडटा आदेश म्हटल्यार 2-2 महिने 3-3 महिने पासून तांकां रावचे पडटा ऑपरेशन आपणाचे केन्ना करतले कित्याक लागून कित्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदला लोकांच्या पयशांचो जो इन्फ्रास्ट्रक्चराचो तो बांदला पण तितून जे भितूर मशिनरी जाय तितून थंय स्टाफ जाय जो डॉक्टर्स जाय ही फॅसिलिटी थंय ना आमी आतां भितूर वयता ह्या प्रोजेक्टाचें इन्स्पेक्शन आमी टोटल मागलेलें आसा हो जो प्रोजेक्ट आसा हो वर्ल्ड वायड जो रिसॉर्ट्स म्हणून एक प्रोजेक्ट येता हॉटेल म्हणून प्रोजेक्ट येता आनी ताका ह्या TCP डिपार्टमेंटान सगळी परमिशन दिला ह्या पंचायतीन कुडका बाबोलीम पंचायतीन एका टोटल परमिशन दिला आनी तेजें इन्स्पेक्शन जें आसा हे लास्ट टायम आमी येयल्ले हांगा सायट विजीट केल्ली तेन्ना आमी GC ZMAचे हांकां आपयल्ले ते येवन गेले हांगा आनी आयज आमी TCPचें इन्स्पेक्शन म्हाका पर्सनली TCP डिपार्टमेंटान सर्टिफिकेट वयचो पडलो कित्याक हांवें लेटर करून बसून म्हाका इन्स्पेक्शनाचो नोटीस येवना सो हांव सर्टिफिकेट जेन्ना गेलो आनी आमचे सगळे प्रेस भावूय आसले तेन्ना
तेन्ना सिटीबीन म्हाका सांगलें की बाबा केन्ना दिता तो डेट पासून दिवपाक रेडी नासलो मात जेन्ना आमी प्रेशरायज केलो की म्हाका डेट जायना हांव वयची ना म्हणून तेन्ना 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 तेणे 16 तारीख आयच्या 11 सुमार हें इन्स्पेक्शन दवरिल्लें आसा आनी आतां हांगा सिमिटाची गाडयो ज्यो आसा हांगा कन्स्ट्रक्शन चालू आसा इतली इनलिगलिटी चल्ल्या मात कन्स्ट्रक्शन चालू आसा भितर आतां सिमिटाचे 120 बॅग्स आमचे कडेन व्हिडिओ एविडन्स आसा 150 बॅग्स जे आसा ते सिमिटाचे गाडयेचो हांगा येयल्ले आमी हांगा तेंचे कडेन व्हिडिओ घेतलो तेंकां आयकले टीसीबी डिपार्टमेंट ओगी आसले थंय ओगी रावन पळयता म्हणल्यार इतली इनलिगलिटी विथ द सपोर्ट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट हांगा हे इनलिगलिटी चलता. आता पळय हॉटेलान भितर गाडी घ्या सिमेंटाची गाडी गेल्या रेडी मिक्स सिमेंट स्टे आहा आसून गाडी गेल्या आता गाडी गेल्या भितर कोणी स्टे घातल्या आता गाडी गेल्या भितर सिमेंटाची आता सिमेंटाची गाडी गेल्या भितर सिमेंटाची गाडी गेल्या सिमेंटाची गाडी आहे भितर तुम्ही गाडी दिसती पडटा सिमेंटाची गाडी दिश्टी पडटा स्टे असून तरी सध्या कन्स्ट्रक्शन चालू आहा काल सायडीर या डिसेंडमेंट स्टे घातल्या दिल्या आणि अजून गाडी वाटता सिमेंटाची कन्स्ट्रक्शन करपाक पळय कन्स्ट्रक्शन करपाक लागून गाडी हाडटा सरकार जो कायदो आसा जो स्टॉप वर्क नोटीस काडलेलो आसा काल स्टॉप वर्क नोटीस काडला आनी आयज हांगा गाडयो दिश्टी पडटा कॉन्क्रीट गाडयो आतां ती गाडी कित्याक लागून आसा ती आमकां पळोवची पडटली आमी सायटीर वचून पळयतले समज तें काम चालू आसलें जाल्यार पयलू आमी हांगा सायट इन्स्पेक्शन करतात कित्याक हो एक सामको डेंजरस प्रोजेक्ट आसा कित्याक इतले डेप्थ जे हांगा मारलेले आसा हांगा सकयल तुमी पळयता डेप्थ आमी भितर गेले जाल्यार तुमकां कळटलें कितले डेप्थ मारला ते. त्यांचे कोण येईल प्रोजेक्टात कोण येईल tu hingga kita koswalin jalan maris kalau abis pun lagi tak kita ना ते या सगळे ते सगळे तसे पावले तुम्ही टीसीपी ऑफिस पाटील साईड राहा असं असं तुमचं नाव किती मालचंद दिवता मालचंद दिवकर किती म्हणून असा तुम्ही ड्राफ्टमॅन ग्रेड 2 हां ड्राफ्टमॅन ग्रेड 2 ड्राफ्टमॅन ग्रेड 2 ओके तुमचो डेप्युटी टाउन प्लॅनर येऊ ना दिवेरा तुम्ही किती झाला मेजर करपाक आयज आयज आमी कित्याक गेले हांगा खबर आसा न्हू ही सायट इन्स्पेक्ट करपाक हे सायटीचेर कितें इनलिगलिटी चल्ल्या एज पर तुमी रूल तुमी हेजेर कितें दिला तांकां परमिशन आनी कितें दिवंक ना हेज्या बाबतींत आमी डिस्कस करून हेजेर सोल्युशन जाय ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्टाचो कोण आसा हांगा कंपनीचं कोण इंचार्ज कोण आसा कंपनी युगेंद्र मंगला युगेंद्र मंगला What is the designation? What is the designation? I'm looking after projects. Okay, you are looking after this project. All projects. What is supervisor? I'm looking after this project. Project manager, you can say project manager. Who is the RCC consultant for this? RCC consultant. Mr. Paresh Gaitan. Mr. Paresh Gaitan. He is there? He is doing consultancy for everyone. You have not called him? Why? You called us. Okay. So whoever he calls, the person he can. Okay, so you will have all the permissions for this project? Where is the permission? Which permission? This is construction permission. There is, you have not got EIA approval. We have construction license. There is a EIA approval. EIA is not applicable. What not applicable? You are 39,000 kilometers.
39,000 square meters approval you got from DCP. Latest कितले approve केला तुम्ही सांगा DCP चे सांगा. कितली approval? Wait. We have one set of drawings as per which we are working. No. ना राव तेका TCP ऑफिस वेट सेकंड वेट अ He मिनिट will answer. तुम्ही सांगा या He was प्रोजेक्ट time. हो जो प्रोजेक्ट असा हो प्रोजेक्टाक तुम्ही किती अप्रूवल दिला ते तुम्ही सांगा आणि कितली एरिया हा ती? कितली एरिया लेटेस्ट हा approval. मागीर आमी सांगता मोकडे रिकॉर्ड हा 39,000 स्क्वेअर मीटर अप्रुव्हल दिल्या आणि 0.8 FAR हा ती 199 केल्या वाढवल्या 299 केल्या वाढवल्या आणि 299 करूंक जाय जाल्यार 39,000 स्क्वेअर मीटर EIA परमिशन नासतना बांदूंक जायना. दिस इज इलिगल वर्क गोइंग ऑन हियर. तेका आन्सर 6,000 plot area, sir. बट अप्रुव्हल एरिया किती अप्रूवल 13,000. बिल्ड अप एरिया No, this is the old work figure. I want the latest. You have given me on the RTI. Huh? दाखव होतो दाखव तुम्ही दाखल दिला बरं बघा डॉक्युमेंट. Total is actually 26,000. डिवाइड 26,000 ओके No, 39,000 हा. प्लस एडिशनल ते After No, excellent. FAR 1.8 जमनी Build up. Actual build up. FAR 32,200 EIA केलं त्याला EIA परमिशन EIA अप्रुव्हल हा. एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट pollution त्यांच्यानी पोल्युशन इज ना पोल्युशन एन्व्हायरमेंट असा ते का ज्यांना 20,000 टच येता Hearing झाला. when you are building 20,000 and above you need EIA permission. Where is the EIA permission? No, you produce the permission. वेट So you are a company project manager, no? You are project manager, no? Have you got EIA permission? Have you got the approval? Assessment have you done? Environment impact? You know that? ना राव म्हाका राव त्यांका मागीर पयलू टीसीबी No, they have to help. वेट Let them give later on, but you have come for inspection. Let them. तुमका किती राईट असा तुमका किती राईट असा Please excuse me. तुमका किती राईट असा This is the तुमका private किती राईट property. असा प्रायव्हेट No, it's not your private property. तुमचे किती डेजिग्नेशन असता तुमचे किती डेजिग्नेशन असता मॅडम तुमच्या हांगा किती डेजिग्नेशन असता तुम्ही किती ऍप्लिकेशन घातला तुम्ही हांगा उलोवपाक Maka ek sa- She is telling me. But while directly communicating you, You don't communicate. We are talking with the. We are talking. We are talking with the TCP we have got information. You We are talking. Madam, what is the business here? You don't interfere here. what is the Don't tell us anything. I'm not telling you. Let the manager speak. Keep your mouth shut. Manager will speak. Project manager will speak. Let project manager. Is she consulting you? We are doing inspection. We are doing a But inspection. the primary thing is that you don't have EIA EIA clearance. You are doing illegal We have work. not taken. You admitted. You EIA admitted. clearance of. You admit you are doing illegal work here. Everybody is free to say anything. Not free. No. You accept or deny. You accept or deny. आप फिर समझिए. No, you agree. You agree. No. You agree or disagree. You agree or disagree. You have permission. Please show me. EIA permission है तो दिखाओ. Show the consent. See, he has no permission. This is all illegal work going on. He needs to have environment impact दिखाओ. ये तो assessment. दिखाओ. This is don't fool us. Suno. किधर है? Just because don't think goons are fools. Officer को दिखाएंगे. कौन सा concern Because officer? I'm He is the going to- concern officer. He is the concern officer over here. I am a MLA, local MLA Don't officer. please communicate to I directly. am a local MLA over here. And he is a concern officer. He is a concern officer. He is a concern He's officer. not asking. You're asking. I am asking you. Why you interacting over here? Why you are- What is the business here? What is your business here in this? What is your You don't interfere. What is your? आप रोड का. होय म्हाका ना हांव सांगता तुमकां म्हाका एक सांग EIA क्लियरन्स तुम्ही दिला हांगा ना. आम्ही दिना. दिना तुम्ही दिना आसतना हांकां परमिशन कशें दिलें 32,000 तुम्ही आता दाखयला 32,200 प्लस 39,000 प्लस तुका 6,000 एड ऑन जाता तेचे सो 39,000 जेन्ना बिल्ट अप एरिया तुम्ही दिता तेन्ना EIA क्लियरन्स नाका तुम्ही सांगा रूल सांगा तुम्ही अबाउट 20,000 जो आसा ताका EIA क्लियरन्स जाय आता एक काम कर. कन्स्ट्रक्शन आता आम्ही- आता तुम्ही जाय तशी परमिशन आता दितले आम्ही तुमका सांगता EIA तेंगडे आहा का ना ते तुम्ही ताका विचारा आम्ही मागीर फुडें या तेणी वय नाम सांगपाचें क्या कर परमिशन सर. आप देंगे. ओके. आप आइए हम आपको हर चीज. नो ए इंस्पेक्शन चुप ए मत बोलो ये मत बोलो You inspect. ये मत बोलो ये मत बोलो ये है या नहीं ये बोलो मेरे को इधर हम इंस्पेक्शन करने आए हैं इधर टाइम पास करने को नहीं आए डॉक्यूमेंट ये है या नहीं ये बोलो
नहीं है ना, नहीं है तो स्टॉप ऑर्डर निकालो अभी के अभी. नहीं है तो ओके ठीक है, आगे इंस्पेक्शन करेंगे ना क्या है? म्हाका एक सांग दुसरे राव म्हाका दुसरे सांग एक दुसरे सांग म्हाका ही आमची RTI रिप्लाय आसा ओके. ह्या हांगा तुमकां सायट इन्स्पेक्शन करपाक येयल्ले म्हणटा तुमी सायटीर ओके. TCB डिपार्टमेंट येयल्ले कोण TCB सो तितून कोण कोण येयल्ले श्री के अशोक कुमार सँडविच डेप्युटी टाउन प्लॅनर ओके तो आसलो. दुसरो कोण आसलो श्री CU तुयेकर ड्राफ्टमॅन ग्रेड 1. तिसरो आसलो कोण श्री BS दिवकर ड्राफ्टमॅन ग्रेड 2 वर पार्ट ऑफ द सायट इन्स्पेक्शन टीम. तुम्ही ह्या टीमीचे पार्ट आसले. आता म्हाका एक सांग हावेवर द डेट अँड टायम इज नॉट मेन्शन इन द ऑफिस म्हटल्यार कितें तुम्ही केन्ना येयल्ले तुम्ही ऑफिसान बसून हे करताले हा केन्ना येयल्ले तुमकां खबर ना केन्ना तुम्ही इन्स्पेक्शन केला. अरे येदो व्हडलो डॉक्युमेंट आनी येदो व्हडलो प्रोजेक्टाचो तुम्ही प्रपोजल दिता 39,000 स्क्वेअर मिटर बिल्ड अप एरिया जे येदो व्हडलो प्रोजेक्टाक तुम्ही सायटीर विजिटूच करूं ना आनी केल्ली ना तुम्ही डेट आनी टायम घालूंक जाल्लो. तुमचो डेट आनी टायम कोण कोण ऑफिसरात तुम्ही तीग जाणांची नांवां दिल्या हांगा नांवां कशी ना तुमची फ्रँकली राव नांवां कशी ना हो तो TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे म्हणटा तुवें ते मेळावे करता पळय हेल्थ मेळावे नाका नाटकां लोकांक करून दाखयता पळय हांगा येवन पळोवचे तुम्ही हांकां सस्पेंड करपाक जाय. हे जे ऑफिसर आसा हे ऑफिसर जे डेट आनी टायम मेन्शन करता म्हाका विचारपाक जाय ह्या TCP मिनिस्टर विश्वजीत राण्याक की तूं हांकां सस्पेंड करतलो काय ना करतलो काय ना कित्याक हो पयलू म्हणजे घोटाळो. कित्याक डेट एंड जेन्ना RTI रिप्लाय येता तितून डेट आनी टायमूच ना सायट इन्स्पेक्शनाचो म्हटल्यार सायट इन्स्पेक्शन जावपूच ना. हांगा ऑफिसान विश्वजीत राणे आपूण थंय बसता आसतलो आनी सायनी मारता आनी दिता हांकां सायनी मारपाक लायता हांकां बसयता टेबलाचेर आनी सायनी मारपाक लायता क्लियर करता प्रोजेक्ट. केस बाय केस बेसीस म्हणटाय हे सुटकेस बाय सुटकेस म्हणटा पळय ही सिच्युएशन तेका लागून हांगा कोण ना ही स्टोरी आसा. ह्या विश्वजीत राण्यान तुम्ही थंय नाटकां करता पळय डॉक्टर खेळटा पळय हांगा येवन टीसीपी घेवपाचो डॉक्टर कितें टायम पास करपाक गेला विशय समजलो लोकांक. तूं हांगा आख्खे गोंय काबार करतलो निसंडान करतलो हांगा आमी क्लायमेट चेंजान मरतले आनी तूं थंय कितें डॉक्टर घेतलो इंजेक्शनां मारतलो आनी ते इंजेक्शनाचेर पयशे घातलो. आता हे TCPचे मनीस येयले बीजेपीचे अशी नाटकां करता बीजेपी सगळे खावपाक उठल्या गोंय विकपाक उठल्या आनी गोंयकारांक सोंपोवपाक उठल्या सामके. आणि हे TCP येयल्या इक्विपमेंट घेणे सांग येयल्या कांयच इक्विपमेंट हाडना मेजपाक इक्विपमेंट जाय न्ही. हायट मेळटा हेजी हायट वयरसून सकयल कितले डेप्थार केला ते सगळे मेळटा ना. आता तुम्ही टेपीन मेळटा ह्या दिल्लीकारांक येतले दादागिरी करतले आणि आमची गोंयकारांक दिल्लीकरांक विकला कोणी गोंयकारांक विकला न्हू. ये मेरे कांग्रेसीचे Why you are selling yourself to the Delhi पोतून डिस्टर्ब करता Why this Congress woman come here? You are Congress woman. Don't talk to us. Why are coming disturbing us every time? Yes, I am coming. Why are coming to disturb here? This is not a Congress party. This is not Congress party. Why are you coming here? She is come to take funds for Congress party. This is what your business is. Why you coming over here? तुमका पडला मग काय सांगता रामा सर. Every time disturb करता है inspection हमसे. Inspection disturb You are come to disturb. Who are you? What is your business in this property? What is your property? What is your business in this property? Do the inspection. What is your business in this property? Officer do the inspection. What is your business in this property? What are you employed as here? Why I have to What? answer Then you? get lost. Why I have to answer you? You get lost. This is private property. We have asked for Let officer do the inspection. we have asked for the official India support inspection of this place. Yes. She is supporting environment You disturbance. don't have right over here. She is supporting environment destruction. This Congress person. You may be MLA. Show me your letter. You may be MLA. You show Why I me will your show letter. you? You show me Why I a will legal show you? letter. Why You I don't will show you? inspect over here. You don't come over I here. will show you. You tell me. I will show Every you. time she comes to disturb. This is What is the interest in this property? पीसफुल हांव सांगता पळय कशें आसा हांगा हेंकां धाडल्या बॉल्सान कितें घालून ह्या दिल्लीकारांनी हेंकां धाडल्या बॉल्सान कितें घालून आमचेर झगडी करपाक हांगा आमकां इंटरेक्ट करून आमकां खंय डिस्टर्ब करपाक कित्याक हे इतले व्हडले इनलिगल एक्टिविटी चालू आसा हांगा कशें हेंच्यान धाडला पळय ही नाटकां कशी करता पळय हेंकां हरशी कांयच रायट ना कित्याक तेजे कडेन कांय लेटरूय ना तांकां जो बिल्डर आसा त्या बिल्डराच्या अंडरूय ना ती कोणाच्या अंडर ना ती हांगा भितूर सरता तशें नाल्यार आख्ख्या गांवच्या लोकांक आपयता आख्ख्या गोंयच्या लोकांक आपयता भितूर आनी सगळ्यांक कोणी कितें चल्लां तें land was sold to the 2 persons have come for inspection.
TCP and MLA, sir. काम चालू आसा पळय हांगा कन्स्ट्रक्शन काम चालू आसा इनलिगल हांकां परमिशन दिल्लें आसा TCP डिपार्टमेंटान आनी इनलिगल्ली हें काम चालू आसा हेच्या पयलीं आमी हांगा येवन गेल्ले आनी तांकां सांगलेलें की बाबा काम बंद दवरा म्हणून आनी हांकां डायरेक्शन दिल्ली हांगा उदक आख्खें देंवता सगळ्यो झरी व्हांवता तरी पूण हांकां जाय तशी हांगा कामां चालू करता सो हे जे तुमी पळयता आसतले हे काम हांगा दिसता थंय शेवाळें घातलेलें आसा कंटिन्युअसली A to Z आनी हे सिमिटाचे जे हे आसा बॅगां आसा ती सिमिटाची बॅगां पासून हांगा येताली आणि हिंगा पळय मेजर करा हे पळया मेजर करा हायट मेजर करा चोरीचें उदक वेस्ट करता पळय कितलें चोरीचें उदक झरीचें उदक आमकां बरें भायर उदक. मारता ही डेप्थ कितली आसा हायट कितली आसा ही आमकां मेजपाक जाय आणि थिंगा पळय पाप हा इलिगली पाप करून भायर मारता उदक झोरीचे पळय हे पळय एक्विफर डॅमेज केल्या 5 एक्विफर डॅमेज केल्या पंक्चर केल्या 5 हे सगळे डॅमेज केले झोरीचे उदक जोर सुकून काबार दिली राव म्हाकाय सांग म्हाका सांग कितें हाडला तुमी इंस्ट्रुमेंट मेजर करपाक कितें इंस्ट्रुमेंट हाडला हा टेपीन तुमचे सगळे जातले मेजर नाल करा एक वर टेप राव मास्तर राव म्हाका हांव हांगा हालपाचो ना हांगाच बसतलो सांगता पयलू म्हाका हे सगळे मेजरमेंट A to Z जाय कसो हालपाचो ना कोण रावता ना राव म्हाजे कडेन ऑफिशियल लेटरूय आसा तुमकां मशिनरी जाय नाल्यार आतांच्या आतां हाडा नाल्यार TCP डिपार्टमेंट हांव विकती घेवन दिता तुमचे कडेन जायना जाल्यार मशिनरी विश्वजिताकूय सांगता हांव विकती घेवन दिता मशिनरी कितें जाय ती मेजरमेंट करपाक ना रे सांगता रे आतां ते घेवन येवपाक जाय न्हू हे व्हडलें इन्स्पेक्शन करता तुमी मशिनरी घेवन येना टायम पास करपाक येयले हांगा आतां हालोवपाक जेलोवपाक इक्विपमेंट जीपीएस विश्वजिताक सांगता तुजे कडेन समज जायना न्हू ते इक्विपमेंट दिवपाक हांव दिता तांकां तुजे कडेन तांकां व्हेकल बीन काय दिवपाक जायना हे इक्विपमेंट बेजीक नेसेसिटी जी इक्विपमेंट आसा ती जायना दिवपाक हांव दिता दिया म्हाका रिटर्न लेटर एक रिक्वेस्ट आहा की ते DSLR घेवन येवं ना डायरेक्टर ऑफ सर्वे अँड लँड रेकॉर्ड्स त्यांचे कोणी इक्विपमेंट आहा मेजर करपाक आमी मागता की परत इन्स्पेक्शन करपाचें विथ इक्विपमेंट ना आतां परत नाका म्हाका आतांच जाय हांव हांगा बसतलो पळय हांव सांगता दिवकर बाब हांव तुका सांगता हांव हांगा हालपाचो ना हे ऑफिशियल आसा आनी हांवें हेका लागून CTPन वचोन हे इन्स्पेक्शन मागला तुमी इन्स्पेक्शन म्हाका दिवंक ना राव हांव सांगता जाय तुम्ही म्हाका हे इन्स्पेक्शनाची डेट दिवन नासली हांव CTPन झगडोन CTP कडेन मागला हांवें इन्स्पेक्शनाची डेट आनी टायम हांवें दिलें कितें म्हाका हांगा हालपाचो ना तुमी तुमच्या ऑफिसराक सांगा तुमच्या CTP कडेन राव CTP कडेन तेणें इन्स्पेक्शन मागलेलें ताका दिवंक ना हांव सांगता 2 म्हयने जाले 2 म्हयने जाले हांव सांगता क्लियर कट म्हाजी मेसेज तुमकां आसा आनी तुजे विश्वजीत राण्याकूय आसा तुमचे कडेन इक्विपमेंट जाय हांव परचेस करून दिता समज आसा जाल्यार आतां घेवन येया हांव हांगा हालपाचो ना पयलू सांगता हांव हांगा हालपाचो ना म्हाका हे टोटल हायट कितली आसा विथ कितली आसा तुमी कितें परमिशन जाय म्हाका A to Z हांगा जाय म्हाका जाय म्हणजे जाय हांव हालपाचो ना गिरीश म्हाका कितली परमिशन कितली दिल्या हांगा पळय कशें जालां TCPन ह्या सगळ्या सर्वे नंबरांक त्यांच्या फूल परमिशन दिल्ली आसा ओके आतां परमिशन कशी दिला हांगा पळय बेजीक म्हणजे कितें आसता जेन्ना पयलू येता सायटीर पळयता हो सायडीची एरिया कितली आसा ओके एरिया कितली स्क्वेअर मिटर आसा पळय ती एकदां पळयली तेन्ना तुमकां कळटा की बाबा ही सगळी एरिया मेजर केली त्याच्या नंतर ते वयता आनी सगळो रिपोर्ट करता ते ड्राफ्ट करता त्यांचो प्लॅन घेता आनी तो मागीर फायलिंग करता आतां हांगा अशें जाल्लें आसा हांगा जेन्ना डेप्युटी टाउन प्लॅनर अशोक कुमार येयलो जेन्ना हो दिवकर बाब येयलो ड्राफ्टमॅन 2 ग्रेड 2 जेन्ना तुयेकर ड्राफ्टमॅन 1 येयलो तेन्ना हेंच्यांनी डेट आनी टायम घालूंक ना म्हटल्यार कितें हांगा समज इन्स्पेक्शन आयची तारीख कितली 16 तारीख आयच्या तारखेर आमी हांगा इन्स्पेक्शनाक गेल्या करेक्ट ऑफिशियली म्हाका लेटर येयला 11 सुमार इन्स्पेक्शन कंडक्ट करतले म्हणून सो हांगा जेन्ना इन्स्पेक्शन करता आनी येदे व्हडल्यो प्रॉपर्टीचे ज्या प्रॉपर्टी 39,000 स्क्वेअर मिटर बिल्ट अप एरियाची परमिशन दिता विथआउट ह्या क्लियरन्स
म्हटल्यार एनवायरमेंट क्लियरन्स ताका कांयच ना. हांगा जो लोकांक कन्सर्न करपाक जाय आसले, ह्या हियरींग घेवपाक जाय आसली, ह्या हियरींग कांयच घेवंक ना. हांव तुमकां मुद्दम दाखयता. हे पळय, ही आरटीआय रिप्लाय आसा. ह्या आरटीआय रिप्लायन थोडे पॉयंट्स आसा जे आरटीआयन मागलेले की हांगा सध्या गार्बेज असेसमेंट केल्लो आसा, गार्बेज कलेक्शनाचो असेसमेंट केल्लो आसा. हेंचो रिप्लाय आसा ह्या डिपार्टमेंटा कडेन कांयच ना म्हणून. डिपार्टमेंटाचो तेजो कांयच रिपोर्ट घेवंक ना. दुसरें, not undertaken any garbage impact assessment, okay, will arise due to this project. म्हटल्यार येदो व्हडलो प्रोजेक्ट कितलो गार्बेज येतलो तेजो कांयच करूंक ना. दुसरें आसा, डिपार्टमेंट हॅज नॉट अंडरटेकन वॉटर डिमांड इम्पॅक्ट असेसमेंट फॉर द प्रोजेक्ट. आतां येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आमच्या हांगा कुर्का बांबोलीम एरियेन आमकां उदका लागून सामके त्रास जाता, धानो जाता. लोकांक आमकां परत परत फोन मारचे पडटा ऑफिसरांक, PWD. एवरी टायम आमी इश्यू काडटा आनी हांगा असेसमेंट कांय ना. 39,000 स्क्वेअर मिटर एरियाच्या अंडर जो बिल्डअप एरिया आसा तितून येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता, तेजो कांयच असेसमेंट ना. उदक कितें जाता म्हटल्यार हांगा प्रोजेक्ट येयलो आख्ख्या लोकांक आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात सगळ्यांक इफेक्ट जातले, सगळ्यांक, इन्क्लुडींग जीएमसीक ताका कांय उदक मेळपाचें ना. फुडें जेन्ना आमी म्हणटा ट्रॅफिक समज आतां इन्क्रीज जायत आसा, मोटर आनी एक आसा, डिपार्टमेंट हॅज नॉट अंडरटेकन एनी मोटर व्हेकल ट्रॅफिक इन्क्रीज असेसमेंट फॉर द प्रोजेक्ट. आतां हितून कितें आसा, तुम्ही पळयला आसतलो रोड मेजरमेंट केला. रोडाचो कितलो आसा, 6 मीटर 8 मीटर आसा. हांगा तांकां परमिशन 15 मीटर रोड दाखोवन तांकां परमिशन दिला. तुमच्या दोळ्यांनी पळयला, प्रेस भावांनी पळयला, आमी पळयला, सगळ्या लोकांनी पळयला की बाबा हो कसो परमिशन दिला. 15 मीटर रोड विथ खंय आसा 15 मीटर, ते दुर्गा अशें आसा, नाल्यार सायडीची जितली घरां आसा पळय आख्खी हे मोडून उडयतले फाल्यां. आख्खो गांव काबार जातलो. स्टार्टिंग फ्रॉम हांगा ते डायरेक्ट शिरदोना पासून आख्खो गांव 15 मीटर रोड दाखयलो, आख्खो गांव वयतलो. सो सोंपतलो. हितून क्लियर कट दाखयला. आणि सेटबॅक ना. आणि सेटबॅक दोन्ही सायडीन ना, दोन्ही सायडीन सेटबॅक ना, दोन्ही सायडीन ड्रेन ना. मागीर आनी एक आसा, डिपार्टमेंट हॅज नो एनी कन्सल्टेशन was held with the residents of the Bambolim prior to granting the approval for the project. आता ही बांबोलीम विलेज आमची पिराबाट आसा, ते सायडीन ओल्ड बांबोलीम आसा, ही आख्खी विलेजी कडेन जावं विलेज पंचायत, कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायत जी आसा तेंचे कडेन कांयच परमिशन म्हटल्यार तेंचे कडेन काय सेत घेवंक ना तेंचो. आनी हो प्रोजेक्ट हाडून तकलेर मारलो. कोणा लोकलांक मात पासून हितूनच घेना, कॉन्फिडन्सान घेना. बीजेपी सरकाराचें अशें जाल्लें आसा की लोकल पडलेले ना तांकां हे दिल्लीकार जे आसा ते पडल्या. ही लॉबी जी आसा ती लॉबी कशे पयशे दितले पळय ते पडल्या. आनी एक सांगता तुमकां की खूब आसा. हो विश्वजीत राणे म्हणटा पळय आपूण हांकां सस्पेंड करतलो, तांकां सस्पेंड. आतां ह्यो सस्पेंड कर, म्हाकाय पळोवंक जाय कोणाक सस्पेंड करता तो. This department has not undertaken any study on storm water and flood management on this project. म्हटल्यार कितें, फ्लड जालो कितें जालें जाल्यार ह्या प्रोजेक्टाचेर कांयच शे घेवंक ना. आनी एक सांगता, this department or through water resource department has not consulted any hydrology or other experts on the likely impact on the groundwater, its catchment area prior to granting of technical clearance to the project. हितून कितें आसा, आतां तुमी पळया हें आख्खें खणलां हेंच्यांनी, भितूर येयला म्हणून तेंच्यानी WRD जो ग्राउंड वॉटर हें करता पळयता तेंचे कडेन कांयच क्लियरन्स घेवंक ना. आनी टेक्निकल क्लियरन्स तेंच्यानी ग्रांट केलो, हे TCP डिपार्टमेंट सगळें ग्रांट केलें तांकां. आनी एक सांगता, it is to inform that this department has not conducted any study nor any geohydrological or has been not appointed on this likely project on the groundwater aquifer. आता हितून कितें आसा, हांगाय सेम जाला. ह्या TCP डिपार्टमेंटान ग्राउंड वॉटर एक्विफायर कशें आसा, कितें आसा हें कांयच पळोवंक ना. हांगा सगळ्यांकून चड हांगा ऑलमोस्ट 12 स्प्रिंग्स आसा. गोंयान खंयच आसचिना ह्या कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायत 12 स्प्रिंग्स आसा. 15 स्प्रिंग्स आसा. सो 15 स्प्रिंग्स आसा आनी हांगा ह्या बांबोळेन बसून हांगा आयल्यानूच बरी स्प्रिंग आसा, अजून बसून आसा. सो अशे ज्यो स्प्रिंग आसा कितें आसा हेजो कांयच तेंच्यांनी एनालायज करून आनी ह्या प्रोजेक्टाक परमिशन दिला. आनी आतां हो जो TCBचो ड्राफ्टमॅन आसा दिवकर बाब आमकां सांगता की बाबा आमी मेजरमेंट युनिट्स जावं कितें मेजर करपाक लागता तें कांयच हाडूना म्हणल्यार आमी हांगा पिकनीक करूंक येयल्या. ही पिकनीक हांव प्रेस भावांक घेवन आनी आमच्या अवतान बाबाक घेवन आनी ह्या TCP बाबाक घेवन हांव पिकनीक करूंक येयल्या. हिंगा 5 एक्विफर हिंगा पंक्चर केल्या, ते डॅमेज केल्या, ते ब्लॉक केल्या पळय, सगळे ब्लॉक केल्या. हे इनलिगल, पहिले हे इनलिगल. पळय तांकां कशे रॉड घातले तो, बायो सुकून काबार जाल्ले सगळ्यो बायो सुकोवन काबार जाल्यो. ऑलरेडी बायो सुकोवन काबार जाल्ल्यो आसा. आनी हांगा तुमी पळयता आसतले ते सायडीन ते कन्स्ट्रक्शन दिता. आतां तांकां स्टॉप वॉक नोटीस काडलेली आसा. खंय ग्रँड येता कॉन्क्रीट वॉला कोण दिता, हो BJP सरकारचे डिपार्टमेंट.
जावं ते GCZMA असू, जावं ते TCP डिपार्टमेंट असू, जावं ती बीजेपी पंचायत जी आसा कुर्का बांबोली पंचायत हे दिता हांकां. कशें दिता? इनलिगली हांकां सगळे ग्रांट करूंक सोदता तुम्ही फक्त लिपोन लूप होल दाखयता आनी तांकां ग्रांट करता. कशें ग्रांट करूंक शकता तुम्ही? कशी परमिशन दिता? आणि समज परमिशन दिवंक ना जाल्यार कित्याक स्टॉप करिना? कित्याक थंय आमकां वयचें पडटा, आमकां थंय रावचें पडटा आनी हे स्टॉप वर्क ऑर्डर हाडची पडटा. रात दीस हांकां फोन मारचे पडटा, कलेक्टराक, डेप्युटी कलेक्टराक, मामलेदाराक, तलाटीक फोन मारचे पडटा आनी आपोवचें पडटा, पुलिसांक आपोवचें पडटा, हांकां जो GCZMAचे ऑफिसर्स आसात तांकां आपोवचें पडटा, डायरेक्टराक GCZMAचे फोन मारचे पडटा. हे कित्याक लागून पडटा? हो सरकार जेन्ना म्हणटा की सरकार आमी सगळे गोंयकारांक लागून आसा, गोंयचे भलायकी खातीर आसा, गोंय आमी अशें करतले, भाशणां हो जो दोतोर प्रमोद सावंत व्हडली दिता, जो विश्वजीत राणे आसा व्हडली भाशणां दिता, जशें दिसता की बाबा आयज आमचें बरें जालें, आमी सगळे सुखान आसा आनी गोंय सारकें सुखान आसा आनी फुडें आमी बरे भशेन रावतले. आतां पळया थंय आरपारा पळया कशें घरां मोडपाचें आसा. कित्याक लागून मोडटा? कित्याक लागून हांगा रोड जो आसा हो रोड बिल्डरांक लागून आसा. हे रोड त्यांच्यानी वायडनींग दाखयल्या, सगळे रोड गोंयभरान जितले रोड आसा ते बिल्डरांक लागून दाखयल्या. 15 मीटर 25 मीटर रोड दाखयल्या. कोणाक लागून दाखयल्या? गोंयकारांची घरां जावं कितें धंदे आसा ते सायडीक आसा, हे धंदे आख्खे मोडून हाडटले आनी हे बीजेपी सरकार फक्त दिल्लीकारांक सपोर्ट करता. हो दिल्लीकारांक लागून हे रस्ते जे आसा ते वायडनींग करता आनी गोंयचे खंयूय तुम्ही पळया, भोमा वचोन पळया, तुम्ही आरपोरा वचोन पळया, आयज बारीक धंदेकार जो आसा आयज तो रडटा, तो भीक मागता त्यांच्या आमदारा कडेन बीजेपी. आनी त्यांचो आमदार कितें सांगता आमदार? तो म्हणटा आपणाक काय लागना. कित्याक लागना? जेन्ना दिल्लीकारांचे प्रोजेक्ट येता तेन्ना तुम्ही बरें दिता मरे तांकां परमिशनां, आनी गोंयकारांची मोडटा तेन्ना तुम्ही कित्याक तोंड बंद करून ओगी रावल्या? कित्याक ओगी रावल्या? दिल्लीकारांची कितें आसा? तुम्ही कायदे रातोरात चेंज करता आनी गोंयकारांची जेन्ना आसता तेन्ना कायदे कशें चेंज जायना? तुमकां जाय तेन्ना भूमिपुत्र बील हाडटा तुम्ही, तुमकां जाय तेन्ना भूमिपुत्रांनी तांकां नाचयता, तांकां मंचार हाडून नाटकां करता आनी आयज गोंयकारांची घरां मोडटा, गोंयकार काबार जाता तेन्ना तुम्ही काय करता? हांव मागता सानंदरेच्या लोकांकूय सांगूंक सोदता, जे हांगा बांबोळे आसा सगळ्यांची सायडीची घरां आसा ती मोडटली. हो समज प्रोजेक्ट हांव मागता सगळ्यां कडेन तुम्ही सपोर्ट करपाक जाय, हेजो विरोध करपाक जाय. हो प्रोजेक्ट समज आमी विरोध करना, अशे कितलेशे प्रोजेक्ट आसा. कित्याक हांकां फक्त दाखोवपाक जाय की आमी वायडनींग रोड करतले म्हणून, आनी फुडें हे प्रोजेक्ट जालो म्हणटले हे कोर्टान वयतले आनी हे प्रोजेक्टाक अप्रुवल हाडटले. आमी गोंयकार कितें करतले? आमकां पयशे एकटे करचे पडटले कोर्टान वचपाक पासून, आमकां त्रास काडचे पडटले. सगळ्याक सानंदरेनूच आख्या गोंयभरान हेच चालू आसा. व्हडले व्हडले प्रोजेक्टाक परमिशन दिता, रोड ना, प्रपोज रोड दाखयता. हांव आनीक दाखयतलो कुर्का बांबोली विलेज पंचायत ह्या TCP डिपार्टमेंटान कशी परमिशनां दिल्या पळय हेंचे सारकें दाखयता. खंय खंय परमिशन दिल्या पळय A to Z दाखयता. वचपाकूच जाय. हांव आसा हांगा तेंकडे आता मेजरमेंट मेजरींग वयर चोडोनी मेजरींग टेप देवनी सकयल आनी मेजूनी गिरीश बघा तुम्ही इंस्ट्रुमेंट पळय. म्हाका एक सांगा जेन्ना ऑफिशियल आमदार एक लेटर करता, ओके, आमदार एक लेटर करता की इन्स्पेक्शन जाय आमकां, हे इन्स्पेक्शन कंडक्ट करूंक जाय, तेन्ना तेंच्यांनी कितें कॅरी करपाक जाय? ते बेश्टे फायली घेवन येयले काबार. इन्स्पेक्शन म्हटल्यार कितें? इन्स्पेक्शन म्हटल्यार मेजरमेंट. हांगा येतले आमी भाशणां दितले, वयतले हांवें कितें केलें? पयलू आमी दाखयले रोड दाखयलो. पयलू म्हणजे रोडारूच इनलिगल आसा. दुसरे भितूर कितें जालें? 39,000 स्क्वेअर मिटर बिल्डअप दाखयल्या. दुसरे इनलिगल बिकॉज तेका ह्या क्लियरन्सूच घेवंक ना आनी बाकीची सगळी इनलिगल जी आसा ती सगळी रीड आउट केली तुमचे कडेन. सो हांगा आनी प्रश्न कितें उरता? हेंच्यांनी आतांच खरें म्हटल्यार तांकां आतांच शोकस नोटीस हाडपाक जाय, आतांच तांकां स्टॉप वर्क हाडपाक जाय, आतांच बंद करूंक जाय हें काम. कितें उरलां लिगल? हो सरकारूच इनलिगल जाला, हो हेंचो धंदोच इनलिगल जाला. तो एकटो सांगता थंय मोविन गुदिनो हे सगळे कोणाकूच आपूण मेगा डेमोलिश करपाक दिवची न्हू म्हणून, स्लम डेमोलिश करपाक दिवची न्हू म्हणून. जेन्ना हांव थंय लाला की बस्ती म्हणटालो असेंब्लीन तेन्ना हेच म्हाजी फकाणां मारताले, तेन्ना हेंच्यांनी म्हाका भायर घातलो. आतां कशी मोडली ती लाला की बस्ती? ही इनलिगल जेन्ना हायकोर्टाची ऑर्डर येयली तेन्ना कशी मोडली? तुम्ही स्वताक कितें समजता? आमी राजा, आमी कॉन्स्टिट्यूशन कसोय चेंज करतले, मात कायदो जो आसा हो सामान्य नागरिकांक आसा तसो व्हडल्यांक सगळ्यांक समान कायदो आसा. आनी हो कायदो जो आसा ह्या कायद्यानुसार आमी हांगा येयल्ले आसा आनी ह्या कायद्यानुसारच आमी मागलेले आसा. एज पर TCP एक्ट हे दिवपाक शकना, ते परमिशनूच ग्रांट करपाक शकना. हेंच्यांनी इनलिगल परमिशन ग्रांट केल्ली आसा. या इन्स्पेक्शनाक पंचायतीक आपोवंक ना. पळय कशें आसा, TCP डिपार्टमेंटाचो कर्तव्य जाता की तेंच्यांनी पंचायतीक सांगचें आनी पंचायतीन तेंच्यांनी सांगलां. काल पासून हांव गेलो पंचायतीन, तेन्ना तुमी आसले पंचायतीन सेक्रेटरी ना, सरपंच ना. सेक्रेटरी खंय लिव्हेर गेलो. BDO सांगता, हांवें BDOक लेटर केला आतां. BDO सांगता की आपणाक लेटर कर, आपूण कितें आसता हें करतलो. आतां पळय तो पंचायत मिनिस्टर जो आसा तो घाटयांक वचपाक रावला थंय बिंदास थंय भाशणां दिता. हांगा ह्यो पंचायती कितें करता आनी हेंचे सेक्रेटरी कितें करता पळय हेंकां काय खबर ना दिसता. जावं खबर आसा नाल्यार हो मुद्दम करता. कित्याक बॅगां मेळटा,
कितें मेळटा बॅगां आनी बॅगां मेळना जाल्यार बंद करा काम. कित्याक लागून पंचायत थंय येवंक ना सायडीचेर तुम्ही सगळे प्रेस पावल्ले थंय ग्रँड हायवेच्या फाटल्यान कित्याक येवंक ना पंचायतीचो एकटोय कोण येवंक ना कोणूच येवंक ना पंचायतीचो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो तलाटी येयला पंचायतीचो एकटोय येवंक ना सो हांगा पंचायतीचो एकटो येवंक ना कित्याक बॅगां मेळटा कितें मेळटा सांगा तुमी सांगा कितें मेळटा मेळटा मरे सगळ्यांक खबर आसा ना नाल्यार येवचें हांगा झक मारीत येवपाक जाय हांगा कितलेशे जाण कंप्लेन करता पंचायत आनी दुसरे अरे ही पंचायत कशी परमिशन दिवपाक शकता कशी परमिशन दिवपाक शकता पंचायत उठले सुटले व्हडले व्हडले कन्स्ट्रक्शनाक परमिशन दिता उदक ना कितें ना आनी उदक ना तेन्ना म्हाका फोन मारता हे पंचायत मेंबर थोडे आसा ते आनी थोडे तेंचे सपोर्टर आसा ते म्हाका फोन मारता उदक ना उदक ना उदक ना आमदाराचेर घालता कोणाचेर घालता आमदाराचेर म्हटल्यार आमदारान हेंचे उदक चोरलें खाल्लें उदक आनी हे जे आसा हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्टाक परमिशन दीत आसा आनी तांकां कनेक्शन दीत आसा ते म्हणटा आमकां कितें ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड कसलो ग्राउंड आसा तांकां मनीसपणाचो ग्राउंड आनी आमी मरपाचे जे स्थायीक गोंयकार आसा जे पयलींच्यान हांगा आसा नीज गोंयकार ते मरपाचे हेंकां ग्रांट दिया सगलो आमी मनीस न्हू आमी कोण जाले रे सो ही परिस्थिती आयज गोंयांत जाल्ली आसा ह्या पंचायतीक मातूय पडलेले ना पंचायतीक पडलेले आसतना हांवें येवचें आनी हाका स्टॉप हाडचो कायदे हो सरकार कायदे म्हणटा आनी आमकां एक टायमार म्हणटाले अनकॉन्स्टिट्युशनल हे दाखयता तुमकां आनी ह्या विश्वजीत राणाक सांगता तुका सांगता की बाबा हे जे आसा तुजो डिपार्टमेंट टोटल इनलिगल जाला इनलिगल हो हायकोर्टान दाखयल्ले आसा तुका तुजो डिपार्टमेंट कशी इनलिगल करता तूं म्हणटा चॅलेंज कर मरे चॅलेंज तुका आमी चॅलेंज करता तुका आनी तुका कसो एक्सपोज करपाक जाय पळय खंय एक्सपोज करता आमी करून दाखयतले कोण आसूं नासूं तुमकां दाखयता कशें कितें आनी गोंयकार समर्थ आसा तुमकां दाखोवपाक तुमी भाशणां कितलीं दिया मात तुमची भाशणां जी आसा पळय ती थंय दवरा हांगा दवरू नाका प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाक जाय ऑफकोर्स हो प्रोजेक्ट बंद पडपाक जाय हो टोटल इनलिगल प्रोजेक्ट इलिगल प्रोजेक्ट कंप्लीट इनलिगल प्रोजेक्ट दोंगर कापला मरे म्हणटा दोंगर टोटल हिल कटिंग मरी टीसीपी रिकॉर्डर घालपाक दोंगर कापला म्हण पळय हिंगे व्हड पळय आखी बिल्डिंग इलिगल फाटल्यान निघून आख्खो दोंगर कापला ताणी दोंगर कापला पळय कशें जाता जाणा मरे जेन्ना प्रोजेक्टाक हे दिता परमिशन दिता ती जबाबदारी कोणाची आसता टीसीपी डिपार्टमेंटाची मागीर कोणाची जबाबदारी आसता पंचायतीची कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ग्रांट करता आनी तेन्ना हेंच्यांनी सायटीर येवन हांगा पळोवपाक जाय कितें आसा आनी कितें ना तें कितें आसा कितें ना तें एक्झॅक्ट पळोवपाक जाय आनी हे हांगा पळोवंक ना हेंच्यांनी पंचायतीनूय पळोवंक ना टीसीपी डिपार्टमेंटानूय पळोवंक ना टीसीपी डिपार्टमेंटाक भायर काडटा हम इधर आए हैं गांव बचाने के लिए ओके सो आपका इधर आओ हाँ, इधर आओ तुम क्यों जा रहे हो तुम उसको क्यों बाहर निकाल रहे हो दिखाओ उसको इक्विपमेंट रहेगा तुम्हारे पास दो उसको काम इक्विपमेंट कैसे चालू है इधर दोंगर कापला मरे दोंगर कापू कैसा काम चालू है तुम्हारा गाँव है कैसा काम चालू है गाँव का क्या मतलब है गाँव का क्या मतलब है बोलो यहाँ का आधार कार्ड है मेरे पास आधार कार्ड है तो क्या हुआ आधार कार्ड है तो क्या हुआ आधार कार्ड है तो क्या हुआ आधार कार्ड है तो कुछ भी कर सकता है क्या कर रहा हूँ आधार कार्ड है तो क्या कर सकता है क्या कर रहा हूँ गाड़ी है मेरे को क्या कर रहा है मेरे को जवाब दो क्या कर रहे क्या कर रहे हो गाड़ी से गाड़ी मेरे को बोलो आधार कार्ड के वाले मोठं रेशन कार्ड आया गाड़ी से गाड़ी नहीं है ना आप और मिस्टर दीपक इंस्पेक्शन कर लीजिए जो इश्यू है मैं बता नहीं ये काम कैसे चालू है तुम लोगों का तुम्हें क्या बोला था तभी घरी कशें वावता तें पळया कशें घरी वावता तें पळया पळया सारकें पळया हे बेश्टे हे कन्स्ट्रक्शन हे तेंची मॅडम तुम्ही सपोर्ट करताय कितें म्हाका एक सांग ही प्रॉपर्टी कोणाची म्हाका एक सांग तुम्ही आतां सगळे मिडिया आसा व्हिडिओ काडटाय रिस्पेक्ट तुमकां कित्याक खरें आहा तें दाखोवपाक जाय ही प्रॉपर्टी कोणाची सांगा ना तुम्ही सांगा न्हू आमकां गोंय तुम्ही सांगा न्हू तुम्ही भायली म्हणटा पळय हांवूय भायल्यांक सपोर्ट करना पण भायले लोकांक प्रॉपर्टी विकले कोणे पूण गोंयकारांनी स्टॉप करा पयलीं विकपाक
एक फाटी विकले म्हणटकूच तो कितें करता आनी पयशे घालून वतलो. आतां आमचे एकूच आसा म्हणणे, जर आमच्या गोंयकारांनी विकले चल आमच्या गोंयकारांकूच पयशे मेळ्ळे बरें आहा, पण जे विकला कितें प्रोजेक्ट येता आमी गोंयकारांक जॉबा मागता हांगासर, तेज्यान वर्स्ट कितें म्हणून शकता. मॅडम आता तुम्ही जॉब मागता म्हणजे इलिगलिटी करून जॉब दिवपाचो. मॅडम हे आता इलिगल हे लिगल हा कोण डिसायड करपाचे, डिसायड कोणे करपाचे, हांवें आनी तुमी ना. तुम्ही सपोर्ट करता न्हू हे इनलिगल इलिगल हांवें सपोर्ट करू ना. इलिगल आता इन्स्पेक्शन करपाक इन्स्पेक्शन करून ना, only particular ह्या एकाच कित्याक येता तूं? दुसऱ्या कित्याक वचना? मॅडम आता गोंयांत कितलेच इलिगलिटी हे जाता आणि आताच तेणी सांगले तुम्ही काँग्रेस सपोर्टर म्हणून. सो हेचं हे तुम्ही ताका सपोर्ट करता. काँग्रेस सायडीन हांगा येवंक ना. आता कित्याक काँग्रेस इज द लास्ट पार्टी वो एकूच, आणि काँग्रेस नाव घेता कित्याक नाव घाण करपाक. काँग्रेस म्हाका हांगा धाडूंक ना आणि काँग्रेसीक लिंकाक हांगा येवंक ना. तुमकां आता कोणे धाडले हिंगा? तुम्ही कित्याक दिसला आमकां? कितले हितून आसा येयला कित्याक लागून तूं आता येयला हिंगा कित्याक लागून? हे प्रोजेक्टाक इलिगल It's legal, no? So you people have a documents. These people are saying the documents are not there, no? इलिगल ते गव्हर्नमेंट कोण घेतले, ते म्हजे जॉब न्हू. तुम्ही कित्याक येयला ते सांगा. ते सांगा. एक मिनिट, इलिगल आसा स्टॉप करात, हांव ते म्हणना. पण जेन्ना तुम्ही म्हणटा भायले हांगा बांदता, भायले लोकांक कोणे विकल्या बा? मॅडम विकल्या म्हणून इलिगल कर. तुमचो रोल कितें? स्टॉप करा, लिगली करा. आता स्टॉप करपाकूच येयला न्हू, तूं तांकां सपोर्ट करपाक येयला. मॅडम ते आता लिगली स्टॉप ओ वर्क ऑर्डर दितले. सो तुम्ही कित्याक इंटरप्ट जाता? तुमचो रोल कितें आहा? तुम्ही कंपनीचे एम्प्लॉईज? कित्याक कंपनी नाव कितें? कंपनी थ्रू येयला, तुम्ही कंपनीचे एम्प्लॉईज? कंपनी थ्रू म्हाका अपॉइंट केला हांगासर पळोवपाक. So ते letter to the DCP. थ्रू कंपनीचे म्हणून तुम्ही इलिगल न्हू म्हणटा न्हू? दाखय न्हू तेका तो. इलिगल हांव न्हू म्हणूंक ना, बेश्टे स्टेटमेंट करनाका. इलिगल आसा लिगल आसा ते हांवें डिसायड करपाचें न्हू, ते गव्हर्नमेंट ऑफिसर करतलो. So that letter you show no. ना रे ना रे, ते लेटर दाखोवन तेका DCPक दाखोवन दी न्हू. कसले लेटर? तुका ऑथॉरिटी लेटर दिला ना तेणी. कन्सर्न ऑफिसर विचारून दी मरे. मग तो तेका दाखय न्हू. कोणा ना त्याने तेका दाखोवपाक जाय न्हू तुवें. ताका दाखयता ऑफिसान व्हरून. तुम्ही ऑफिसान तुम्ही ऑफिसार सायटीचेर कित्याक काडूंक ना तर? म्हाका एक सांग, तुम्ही आता लिगल इलिगल म्हणटा पळय, ताजेर तुम्ही फोकस करा. कितें आहा ते लिगल करात तुम्ही, हांव तुमकां ऑब्जेक्ट करिना आनी हांव काय म्हणय ना. पूण तुम्ही जेन्ना म्हणटा काँग्रेसीन आयला, दिस इज रॉंग स्टेटमेंट. पूण मॅडम आता तू खंयचे खंय फ्रस्ट्रेट मॅडम एवरी टाइम तू एमएलएक इंटरप्ट करता वेन एमएलए इज अ इलेक्टेड बाय द पीपल. म्हज्या वांगडा गांवचे कितले दाखयता, हांव गोंयच्या भायले घांटी न्हू. गांवचे कितले त्याचे कॉन्सन्ट्रेट कितले कामां आसा हांगा, केन्ना पयला बांदाचे कितें जालें? मॅडम हे कॉन्स्टिट्यूशन तुमचो लोक आहा न्हू, तेका एप्रोच करतलो. मॅडम हिंचो लोक आहा न्हू, तुम्ही कित्याक इशू घेयना? तुम्ही कित्याक घेयना मॅडम? म्हाका हायर केला हे प्रॉपर्टी हांव हांगाच सोशल वर्क म्हणटा की ना हायर सोशल वर्क करता. माझे कडेन पासून कंप्लेंट पावला, हांवें तांकां सांगला तुमचो कंप्लेंट कितें कंप्लेंट खंय घातलेली हा? हांवें कंप्लेंट घातला. इनलिगल आहा ते तुम्ही सपोर्ट करपाक तो एक्टिव्हिस्ट तुमचो. कंप्लेंट घातला म्हणून सांगना. तुम्ही म्हटलं न्हू आता खूब इलिगल प्रोजेक्ट हा म्हणटा न्हू हांगासर, MLA पावना प्रोजेक्ट म्हणा तेजे कॉन्स्टिट्युन्सी लोकांक खूप गरज आहा एमएलएचे, तांच्याकडे उभे राहा. वय मग तेणी तुका सांगलें, तेणी तुका सांगला मॅडम, तेणी तुका एप्रोच केल्या, लोकांनी तुका एप्रोच केल्या. सो लोकांनी ते सांगला तेका हिंगा इलिगल चालू आहा म्हणून न्हू. अप्रोच झाला, झाला म्हणून येयला जाला म्हणून येयला न्हू, तेका सोपान काय पडक नासतले न्हू. केला करनाका म्हणून सांगला करा. ना पूण एवरी टाइम तू तेका इंटरप्ट कित्याक करता? तुम्ही इंटरॅक्ट करपाक येता ताका मदीं पडते पडते न्हू. तो वेल ऑफिसांक घेवन येयला DCPच्या, सो तांकां करूनय न्हू. तुम्ही कित्याक इंटरॅक्ट करता तांकां मदीं काय पडून? केलं, हांव थंय उभे आलेले. आता तुम्ही सकयल येयली न्हू परती. आता सकल परत इंटरप्ट करपाक गेले. म्हाका विचारता आन्सर करता, हांवें तांकां सांगूना. ना मॅडम वसे तुझे कितें एका एमएलएक इंटरप्ट करपाचे कितें तुजो गोल? आता तुमकां धाडला बी मुद्दाम इंटरॅक्ट करून तांकां डिस्टर्ब बीन करून म्हणून. हांव हांगा येयला, म्हाका रिप्रेझेंट केला पळय कितें सारकें. आमी लिगल करता, इलिगल आहा जाल्यार पयलींच सांगला की स्टॉप करा. बेश्टेच कांयचे काय हे करनाकात, हांवें पयलींच सांगला हांव तांकां स्टॉप करना. तेंचे रायट आसा ते कितें आहा ते करून दी. आता आमच्यान वयरूच पयले तुम्ही MLA पडते पडते इंटरॅक्ट करताले, मदीं मदीं पडते पडते स्टॉप करताले. आता परत तुमी सकयल येयली. हांवें स्टॉप करून ना, कितें आहा ते सारकें कर म्हणून सांगला. रेकॉर्ड आहा मॅडम, ऑन रेकॉर्ड आहा. मागीर व्हायरल करा मरे, तुम्ही कोणी स्टॉप केला? व्हायरल करपाचे आमच्या तुम्ही करात, हांव म्हणना. हांवें जर कितें चुकीचें केलें तुम्ही व्हायरल करा. अपॉइंटमेंट केला, तुमचे डेझिग्नेशन कितें हांगा? तुमकां हांवें म्हाका सांग, म्हाजे लेटर आसा पळय, हांव तुमकां कन्सर्न मनशाक दाखयतले. स्पॉटर येयले ताका लागून तुमकां लेटर विचारता. दिया, स्पॉटर येयले म्हणून आमी तुमकां विचारता. ना म्हजे लेशन्स हांव तुमकां दिवं.
मॅडम तुम्ही स्पॉटार आसा म्हणून आमकां रायट कॅरी करून आणू म्हणजे दिता हांव तुमकां. दिया आमकां पयलीं स्पॉटार आयले ताका लागून विचारता आमचे रायट आहा ते विचारपाक तुम्ही स्पॉटार आहा म्हणून दिता म्हणून सांगलें. बरें. फाटल्यान पळय पांया कडेन ना हांगाल्यान पळय हें उदक पळय कशें उदक भरला तें. हो पळय हो जनरेटर चालू आसा आनी हांगा कंटिन्युअसली पंपींग चालू आसा. पळया हांगा पळय तेंच्यांनी कशें इल्लीगल एनवायरमेंट डॅमेज केला पळय. हांगा पळय कशें कॉन्क्रीट घातला. हांगा पळया ते झरी ब्लॉक करपाक लागून कॉन्क्रीट घातला. हें सगळें दिसतलें तुमकां. अरे हांगा तेंच्यांनी कशें तांकां तोपल्या वयर सगळ्याक पळयतात कशें तोपून तें उदक आसा देंवोंक जायना म्हणून दाखयला. हे सगळें दिसता. हा पळय कॉन्क्रीट कशें घातला पळय. हो मेटल घातला पळय. सगळ्याक पळय झरी पळय कशी येता त्यो आख्खें उदक भरता. आनी हांगा आतां बंद केलें तेंच्यांनी आमी येता म्हणून. कंटिन्युअसली पंपींग चालू आसा. केदो व्हडलो एनवायरमेंट डिस्ट्रॅक्शन हो केदो व्हडलो. आनी हे म्हणटा आमचे कडेन इक्विपमेंट ना मेजर करपाक म्हणल्यार आमी टायम पास करूं गेले हांगा. सगळे हांगा टायम पास करूं गेले. 5 केल्या पंक्चर केले तिका 5 पळय 5 केले हांगा 5 आमी लास्ट टायम येयले हांवे बीन जाल्ले आतां ते हांवे वयर काडले. भायर सुकून लागल्या फुडें बांबोली तुमकां गांवांत भायर सुकून लागल्या एका लागून. कंटिन्युअसली जनरेटर चलयता कंटिन्युअसली. मशिनरी पळय मशिनरी चालूच आसा. दोंगरांतल्यान उदक येता व्हांवता पळय तें आनी तें खाली करपाक हिंगा कितलेशे वॉटर पंप्स आहा. आतां तुका दाखयता कितले आहा ते वॉटर पंप हिंगा तुमी पळोवंक शकता. हिंगा वॉटर पंप कितले आहा ते. सो एक पळय हे सायड उदक येता. पळोवंक शकता ज्या जमनीसून उदक येता कितली झरी बीन दिसता पळय. आणि काढून उदक पंप करून भायर मारता उदक पळय गटरान घालता पळय हिंगा पळय पायप पळय पळय हे काढून भायर मारता उदक. वेस्ट मारे लोकांक पिवपाक उदक ना. सांबारान गव्हर्मेंट लोकांक उदक पिवंक ना आनी उदक भायर मारता. कितले वेस्ट करता ते पळय. पावर कनेक्शन कितलो हे लागतलो पावराक तो काय ना. उदक कितले लागतले काय ना. ग्राउंड वॉटर कशें काबार करता ते काय ना. आतां हे ते पायप पळय आतां ते आमकां पायप खबर ना उदकाचे अशें. हे मातशें झूम करा पळया. सरकार कितें करता तो पळोवया. सरकार तुमच्या दारी म्हणटा पळय हे मातशें या पळोवया कितें जालां तें दारी. सरकार गोंयकाराच्या दारी काय आनी कोणाच्या दारी तें पळोवया. हे मातशें पायप पळोवया. हॅलो हय काय चालू पळयता आसतले उदकाचे पायप उदकाचे पायप कशें येयला आमकां खबर. हे ते पायप कशें येयला नोट करा ते पायप कशें येयले. PWDचे ते पायप पुलिसाक अटॅच करते कार्ड बाबा मातशें कर वत मारता मरे जायना दिना मरे आमकां.
फोन मारा ना सर जेन्ना हो प्रोजेक्ट आम्ही इन्स्पेक्ट करता नाही इन्स्पेक्शन कशी करता आता The measuring tape is a right equipment for नो तेंका तेंच्यांनी डीएसएलआर कापूंक जाल्लो हांगा डीएसएलआर घेवन सगळे इन्स्पेक्ट करूंक जाल्ली आख्खी एरिया कितली डेप्थ आसा कितली विड्थ आसा कितली हायट आसा सगळे चेक करूंक जाय हे तेंच्याकडे कांयच ना आनी हो सरकार कांयच ना वो कांयच हाडूंक हाडूंक ना पर्पजली हाडूंक नासतलो कित्याक आतां गेल्या त्या विकान आमी वचोन सांगले अपॉइंटमेंट घेतले तेंका खबर ना आता आम्ही प्रिपेअर जाऊन येले मरे आमचो आख्खो शेड्यूल बंद दवरून येले मरे आमकां कामां नासली तुमकां ते इन्स्पेक्शन कशें दिसता इट्स अ सेक ऑफ इन्स्पेक्शन हो इट्स अ सिरियस पळय कशें आसा हो सरकारचो सेक जाला म्हणल्यार कसो आपणाक जाय पळय तें करता दिल्लीकारांक जाय पळय तें करता हे इन्स्पेक्शन हे ऑफिसर जे आसा तेय तशेंच करता तेंचो बॉस कितें सांगता पळय हे परमिशन ग्रांट करपाचो सायन मारली दिली काबार बॉस काय हे बाकीचे फुडले काय पळोवप ना पानां पलटप बीन ना बाबा तूं घे सायन मारली दिली ही हे बॉस करता आणि सेम त्यांचे जे स्टाफ आसा पळय ते सेम करता पूण आतां आउटकम इन्स्पेक्शनाचे ना आउटकम आमी रावले हांगा आउटकमाकूच रावला हांव ह्या वताक पळय कितलो टायम कितलो 12 जाल्या तुमी हांगा 12 कित्याक रावल्या आउटकमाक रावल्या कित्याक आमकां हांगा इन्स्पेक्शन करूंक आतां कितले टीसीपी डिपार्टमेंटात वचोन बोवा घालून तेंकां इन्स्पेक्शन मागलें तेच्या पयलीं इन्स्पेक्शन कोण दिनासलें आतां इन्स्पेक्शन मारला तेन्ना म्हणटा ते आमच्यानी इक्विपमेंट हाडूंक ना आनी हांगा हे बिंदास कामां करतले पूण आतां म्हाका दिसता हेज्याहून हे तुजें थर्ड इन्स्पेक्शन जालें हिंगा आनी म्हाका दिसता हांव तिसरे फावट हिंगा येयला पूण काम सदांच चालूच आहा करेक्ट सो तेका लागून आमी आतां कितें डिसायड केला तेका सांगला तुजी इक्विपमेंट जे आसा ते हांगा घेवन यो तूं इन्स्पेक्शन रिपोर्ट जो आसा तो म्हाका दिवपाक जाय समज तूं दिना जाल्यार हांव हांगांतलो भायर सरना सिंपल कितें आसा तुमी पळया हायट पळया तेजी आतां पासून तेंची मशीन चालू आसा आनी हांगा 50 माने आतां थोडे प्रेस भावा बसून पावले तेन्ना 50 सुमार कामगार खंय हांगा आसले काम करताले बिंदास करता आनी तो ब्लॅक शर्ट घालून रावला तो व्हडलो स्टायली मारता हांगा आधार कार्ड आसा आनी कितें आसा हे दिल्लीकार हे भायले जे आसा हे आमकां शाणपण सांगताले गोंयांत येवन आनी आमी वगीर रावतले ते समजले आमी सुशागाद आसा म्हणून तेंका दाखयता सुशागाद कितें तें सुशागाद कितें पळय हे खूब जाण अशे हे करता सुशागाद गोंयकार सुशागाद हेंका दाखयता सुशागाद कितें तें हेंच्यांनी पयलीं पळोवंक ना कितें जाल्ला ते आधार कार्ड म्हटल्यार ते गोंय विकते घेतले म्हणून समजले रेशन कार्ड ते आधार कार्ड कोणाक काडलेले पळय त्याने एका दिवशी काडलेले कोण जाणा रेशन कार्ड आधार कार्ड आणि इलेक्शन कार्ड सगळे गोंयकारांक रेशन दिवपाक कार्ड दिवना. सरकार रेशन कार्ड. कोणाकूय इलेक्शन कार्ड आधार कार्ड रेशन कार्ड पावयता कोणाकूय पैसे दिल्यार पुरो हातीन पैसे घाल्यार पुरो सेल्फ डिक्लेरेशन केल्यार पुरो आपूण हांगाचो गोंयकार म्हणून काबार सोंपलें सो ही परिस्थिती सद्याक गोंयांत जाल्या आनी आमी हांगा रावल्या आनी तो हांव नको कितें दिवकर बाब कितें करता तो आमी तेका रिक्वेस्ट केला परत रिक्वेस्ट करता आमी हांगा वताचे कळाक आसा हांवूय तापता तोय तापता सगळे तापता तुमीय बाबडे तापता तुमचे फोनूय तापले आसतले आपल्या